मडगांवचो आमदार फक्त सोनसड्या वचून फोटो काडटा, पूण सोनसड्या वयल्या कोयराच्या डंपाचो विशय ताणें आयज मेरेन प्राथमीक पावंड्याचेर घेतलो ना असो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। मडगांवां कसलीच कामां जायना, पूण सोनसड्या वयल्या कोयर डंपाचो विशय उच्च न्यायालयान दखल घेतिल्ल्यान आतां ह्या संदर्भात सुनावणी जातली। आमदारांक कांयच पडिल्लें ना जाल्यार अशें पावल उखलचें पडटा अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा। आमी जेन्ना सरकारान आशिल्ले तेन्ना आमी पयले प्रेस कॉन्फरन्स मुख्यमंत्र्याक घेवन थंय केल्लें आनी ताजे मागीर जो कितें इनर्ट देंवला तो इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ एमएमसी काउन्सिलर्स हू अलाउड इनर्ट टू बी डम्प। मडगांवच्या आमदारान एक ग्राम इनर्ट एक्सेप्ट करूना। कशें जातलें? तूं कांय करचो ना, तूं वचून फोटो काडटलो जाल्यार वतलें खंय तें एक्युमुलेट जाल्लें आहा, ताजे खातीर तें मॅस जाल्लें आहा। आनी मॅस अशें जालां की इतले पेपराचेर येवन कोणेच nobody has taken cognizance of it. Now the High Court is taking cognizance. Right? High Court has to take cognizance of this. आमचे सगळ्यांच्यो ज्यो बांयो आहा त्यो काबार जाल्ल्यो आहा, सगळे म्हजे वोटर ते ह्या हांच्या आय डोंट नो वेदर दे आर लुकिंग एट इट दॅट वे की फातोर्डा म्हणटा ज्यो बांयो काबार करूया आमकां। हाजे पयलीं तुमी पळयलां हाव वॉट इज देयर एटिट्यूड टुवर्ड्स सिग्नल्स। आमी घाल्ले सिग्नल बंद करून उडयले। So अशें करून you cannot take then what happens in Margaon. Margaon is collapsing. तुम्ही पळयला मडगांव कोसळत आहा आनी ताजे खातीर we have to save Margaon. Now the High Court is saving Sosodo. Good luck to you.